प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानेवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी परगटणार हो पयल्या नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वरगुणांत जागृत रावन ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली। पवित्र सभा सैमातूच मिशनांत जशे परी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच परी जेजू आमकां म्हणजे आपले सोबेक पाठयता। हें आमचें मुळावें आपोवणें आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज। जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणां प्रमाणें आमकां वेगवेगळीं कार्य आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता। पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावुया। नोयना वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार। इंतेसांव बाबाचें आनी बायेचें देणें फावो केल्लें म्हूण दिनवासता रॅक्स रॉड्रिगीस आनी एलिना फेर्नांडीस वेर्नांत हांव। वालांकी आनी लिवोनाक बायेचें देणें फावो केलें म्हूण दिनवासता कासिल्डा वाज बेतालबातींत हांव। दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता रँडल फ्रांसिस्को फेर्नांडीस वेर्नांत हांव। दिनवासता आनी एन्सन साबास्तिया आनी आन्सेल एंथनी बुकारो हांच्या जल्मा दिसा तांकां बरी भलायकी मागता। आग्नेलो आनी परपेचुआ बोकारो सांताक्रूज टावन। एली फेर्नांडीस हांकां बरी भलायकी आनी भुरग्यांचें देणें मागता आल्फ्रेड फेर्नांडीस पोरवोरी टावन। सगलीं आमी उबी रावया आनी शेवटाच्या गिताक गावया। सुरवातेचें गीत गावया। आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका गाजोवया। तारुण्यातूं कोडप दोनिया, जिवितांतूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राजांत व्हरून पावय। तारुण्यातूं कोडप दोनिया, जिवितांतूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राजांत व्हरून पावय। लोले पोरचे इस्रायाचे बडवोत फोजे, जोमा जाया सोडात उल्लास,
व्हडल्यान गाया तुमचो दिनवास तारोणांत तूं कोडप दोनिया जिविता तूं जोरू दोनिया आमकां भुरग्यां तूं वाट दाखोय तुज्या राज्यात व्हरून पावोय. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सभे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्योंत आग्नेलाच्या 57 पुण्यतिथीची तयारेची पयल्या नोवेनाच्या दिसा मिसा बलिदानान वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मान्योंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोळेर आनी परगोटणार. मान्योंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या धेण्यांक आनी वर्गुणांक जागृत रावन ती दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली. पवित्र सोबा सोयंबांतूच मिशोनार. जशे पोरी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच पोरी जेजून आमकां मुणगे आपले सोबेक पाठयता. हें आमचें मुळावें आपोवणें आनी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज. आमी घेतिल्ल्या प्रवेश संस्कारा वरवीं आमी सोमेस जेजूचे शीस पवित्र सोबेच्या कार्यांत भागेल्ली. जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वर्गुणांक प्रमाणें आमकां वेगवेगळीं कार्यां आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता. पवित्र सोबेचे जिवे आनी कोरे सांदे कशे सहभागिलीपणां वावरूंक जेजूच्या मिसावांत सहभागिली जावंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. मोगाल बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोद पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदां सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सौर पवित्र देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumniaka klutko, sumniaka klutko, Kristaka klutko, Kristaka klutko, sumniaka klutko, sumniaka klutko. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्वंडारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळून आनी सोमेस्तांनी तारण जोडलेलें तुका जाय. लवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतान वावड्यांक धाड आनी सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परगोट जावंक आनी जिविताच्या उतरान एकठोलोली आनी तुज्या संस्कारांतल्या भळान गोट केल्ली तुजी फौजा मोगाचे वाटेन चलोवन सोडवण सोडूंक पावूं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रास वर चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन.
बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्यान ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजांतान सत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरता तीं सगळीं कोदींच लॉजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो स्वामी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो, कित्याक सुम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्याकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावाट दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावाट दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडले शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळीं मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो ताच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाव विरेत कारण शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापुर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे वडप. हे देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. म्हणुया, शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वनिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तोरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Alleluia, 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 Alleluia. स्वामी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशाक दोत्ता तसले कारवी तुमी जाशे हांव करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सुरेशभर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. माथ्या वापर म्हणे शिशू क्रिस्ताचें सूप वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिशाक म्हणलें, तुमकां येरांनी गुरू म्हणूंक पाचारूंक म्हूण तुमी आसयो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच
आनी तुमी सगळीं भाव भयणी संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप मोडूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक ख्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडतलो. जेजू क्रिस्ताचें सूप वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां आपयता पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचे बरें पोरगोटणार वा बरे खबरेचे पोरगोटणार शुक वर्तमान पोरगोटूंक आमकां उलो करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना ल्हान भुरगें जल्मांत भितर सरता आनीक संवसारांत आपले दोळे उक्ते कोता आनी आपल्या आवयच्या बापायन वेंगेंत आसता, ही आमकां एक देवाची बरी खबर. कित्याक हें ल्हान भुरगें स्वर्गार थावन आमच्या आवय बापायच्या गोपांत आयलां एक बरी खबर घेवन बापान ताका ह्या संवसारांत धाडलां. आनी आमची आवय बापूय देवान दिल्लो भावार्थ आपल्या कुटुंबान ती जियेलोली आनी जेजूक ओळखून घेतलोली. ही आपल्या भुरग्याक बावतिस्मान पवित्र सभेंत भितर व्हरता आनीक आपलो भावार्थ ह्या भुरग्याक दिवन म्हणटा, तूं आयज क्रिस्तांव म्हणजे तूं क्रिस्त जालाय. आनी ह्या क्रिस्तांवान आमकां सोण एकल्याक तरेतरेचे मिसांव दिलां. आनी हे भुरगें संवसारांत आयलें तेन्ना देवाचें मिसांव वा देवाची बरी खबर घेवन आमकां ह्या संवसारांत तें आयलां. आमी जेन्ना बावतिस्मान व्हड जाता, कमिन्यांव घेता, क्रिस्म घेता आनी जेजूचो भावार्थ आमच्या काळजान घेवन आमची यात्रा ह्या संवसारांत सुरू करता. आनी आमचे वाटेंत मेळटल्यांक आमी बरी खबर दिता. पितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तेंच सांगता, भावार्थ मेळ्ळलो मनीस आनी ह्या संवसारांत आपली पावलां घालता आनी वेता थंय आपली बरी खबर दुसऱ्यांक परगडटा. जावं वाटेर वेता आसतना आमकां घडये रस्त्यार बसलेलो भिकारी मेळटलो आनी त्या भिकारीक आमी दुडू घालता, ओ त्या भिकारीक आमच्या लागीं आसलोलें खाण दिता आनी ताका म्हणटा, आयज देव बरो आसा. कित्याक ह्या दुडभा वरवीं आमी आमची बरी खबर ताका परगडली. पूण एक असलो भिकारी आसलो, पितीच्या भावा भयणीनो, ल्हान भुरगो तो, पूण ताचे लागीं हात आसूंक ना, पांये आसूंक ना, पूण थंय बसलेलो, लोक ताका दुडू घालताले आनीक तो आपले दीस हे भीक मागून थंय बसून आसतालो. एकदां खंय ते वाटेन पाद्री पावलो आनी ह्या पाद्रीक पळोवन त्या ल्हान भुरग्यान म्हणलें खंय, फादर आयज म्हाका आनी फाटल्या दिसांनी भीक मेळना, पूण म्हज्यान हें देवाचें कार्य वचून करूंक जायना. पूण हांवें कितें केलां, हें भीक एकठांय केलां. हें फादर तूं व्हर आनी कोण गरीबांक ओय खंय गरज पडटली तांकां व्हरोन हें दुडू पावय. पितीच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या वावरांत आमकां हात पांये ओ आमचें उतर आमी बरे तरेन करता तेन्ना देवान दिल्लें मिसांव आमकां वचोंक नाका भायल्या गांवान, पूण आसा थंय. ह्या भुरग्यान हे फादरा लागीं पयशे दिवन मिसांवांक ओ गरजीवंतांक व्हरोन दी म्हूण ताणें पावयले. पितीच्या भावा भयणीनो, आमी जावन आसा बरे खबरेची मनशां. आनी ह्या फादरान खंय पयशे घेतले आनी त्या भुरग्यान ताका सांगलें,
परत जेन्ना तूं वाटेन येतलो तेन्ना आनिकूय थोडे हांव एकठांय करून मिसावा पासत करतलो. पितीच्या भाव भयणीनो, आमी फुडली वाट चलतना घडये हॉस्पिटलान थंय आसलेली भावा भयणां कश्ट वता. हांव थंय जेजू क्रिस्ताचो देवाचें भुरगें पावलें हॉस्पिटलान. थंय वेता आसतना तांकां घोटायेचीं उतरां हांवें दिलें आनी तीं घोटायेन बोल्ली खुशाल जाली तूं थंय आयलो म्हूण. हेवूय बरे खबरेचे मनीस आमी जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तेंच मेळटा. जो मनीस ह्या संवसारांत आपलें पावल घालता आनी त्या पावलान बऱ्यो करण्यो बरें उतर आसा, हें आमकां बरे खबरेचे आमकां देवाचें उतर परगटूंक आसलेली निराशी ह्या हॉस्पिटलान आसलेली घोटाय मेळटा. हो मनीस थंय पावलो म्हणटच तेच भशेन दर एक पाद्री जेन्ना हॉस्पिटलान कश्ट जाल्यांक तांचे पासत मागतात आनी ती बेडा वयली उठतात तेन्ना तांकां ती पेकोणी मेळ्ळी म्हूण खरेंच त्या फादराच्या बेसावान तांकां पेकोणी मेवली म्हूण ती देवाक वाखाणटा. आनी भाशेन पितीच्या भावा भयणीनो, आमी देवाचे परगटार जाता. जावं कुटुंबान आमी जियेता आसतना आमच्या घराब्यान दुखेस आसतली, आमच्या घराब्यान हातूनार पडलेली, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत तांची सेवा चाकरी करता तेन्ना खरेंच म्हाका दिल्लें मिसांव थंय आसलेल्याचो आदार हांव जाता. तेन्ना हांव देवाचें बरें पावल संवसारान सेवे साकरेचें ह्या आमच्या बराबरच्या भावा भयणांक आमी दाखयता. तेन्ना आमी देवाचें मिसांव शार्दी पावयता. पितीच्या भावा भयणीनो, एक मनीस जाणटो पिरायेर पावल्लो आनी ताका कोण घरा कडेन तसो परामर्श करूंक आसोंक ना. पूण सगलीं ताची भावा भयणां ताच्या भुरगीं बाळां परदेसांत रावतालीं आनी ताका केन्नाय ती दुडू धाडटालीं. आनी ताचो एक हेतू आसलो, जंय फादर्स पयशिल्ल्या गांवांनी वावर करता तांकां दुडवाची गरज पडटा. तांकां कोण ना तेन्ना घडये कितें ना कितें उणें जाता तेन्ना तो खबरो आयकतालो. तेन्ना हो हातूनार पडलेलो जाणटे पिरायेचेर पावलेलो. तांकां भुरगीं तशें दुडू धाडटाले की ताणें एक ल्हान मिलेर दवरलेलो आनी ते सगळे पयशे तो मिलेरान घालतालो. आनी जेन्ना कोणीय ताका खबर घेवंक जावं तेजी गोची येता तेन्ना तो तांकां म्हणटालो, हो मिलेर व्हरून मिसावा खातीर पिलार पावयात. आनी तो मिलेर एकदां ताणें म्हाज्या हातान दिल्लो आनी तो मिलेर ताणें म्हळ्यार फोडून कितलेय पयशे ते आसूं पयस आसलेले मिसावा पासत ते पावयात. हे भाशेन तो मिसावा नसूंक ना, पूण ताचो भावार्थ जेजू क्रिस्त ताका मेळ्ळलो तो सगळ्या संवसाराक पावोवंक ताणें आपल्या हातूनार बसून तांचे पासत पाद्री माद्री पासत तो मागून ते दुडू पावयतालो. पितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी पयल्या नवेनान पार आग्नेलाचे आसा. पार आग्नेल वावर करूंक ताचे लागीं तितली बरी भलायकी आसूंक ना, पूण ताका मिसावाचो भुरग्यासपणांतान बावतिस्मानुसतान ताका जायतो मोग हे पासत ताका जोर बसून आसून तो चलोन वेतालो. शिरोडा ताका थंय धाडलेलो आनी पयशिल्ल्या गांवान कुमठा ह्या वाटेन ताका धाडलेलो. खंय खबर मेळटा ताका जोर जातालो, पूण तरी आसतना मिसाची भेट आनी देवाचें उतर परगटूंक देवान दिल्लें गूण ताचें वोंट भागी आनी ती कोण आयकतालीं ताच्या कानार ती उतरां सारतालीं, ती पळोवंक ताका आश येताली, कितली खुशाल जातालीं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पार आग्नेलाचें उतर तांकां खाडसान पेकयतालें. कुडीक ओतम्यांक तांकां घोटाय मेळटाली आनी ती आयकतल्यांक आपले पाप रडोन ती कुमसार जावंक बसतालीं. कित्याक पार आग्नेलाचें जिवीत मिसांव पोवीस साक्रामेंतान आसलें आनी जंय तो बसून वरांच्या वरां मागणें करून मिसावान वावर करून आमच्या पांयांनी तो वेतालो आनी ती ताच्या संवसारान पांये पडटाले तितलेय ताच्या पांयान
पवित्र देवाची उतरां वेतालीं पितीच्या बाबा भयणीनो म्हाका आनी तुका हे देवान मिसांव दिला संवसारान जितले हांव बरें करने करता हांव देवाचें उतर पोर करता आनी हें आमकां बावतीस देवान फावो केला बापाची पुताची आनी पवित्र आत्मेच्या नांवेन वचात सगल्या संवसाराक देवाची बरी खबर जावं ह्या संवसारान पवित्र तुमची पावलां आनी जंय तुमी वेतल्या थंय पेकोणी बरेपण सेवे चाकरेचें आनी देवाचो आशिर्वाद शुभ वर्तमान हो आमचे बरे खबरे वरवीं देवान दिल्ले मिसावान एकामेकाक जेसू आमी दिवया उबी रावची बरो वावर देवान दिल्लो फुडें व्हरूंक मागण्याची गरज आमची मागणी आनी गोजो देवा मुखार दवरुया पाप सायबान बिस्पांनी यादनिकांनी तशेंच मोटवाशी भावा भयणांनी आपल्या देखीवन जिविता उदेशी आपलें आपोवणें बापाक मानता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे फिरगोजींत आनी समुदायींत जियेतोल्या भावार्थ्यां पासत मागुया आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावार्थाची मुल्यां खुशे मनान आपणावंक आनी ऑर्ताबोरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा आमच्या भारताच्या जायत्या वाठारांनी आजून पर्यान जेजूची बरी खबर पावूंक ना जेजूची वळख असल्या मिसावांनी पावूंक वावुरतल्या सगल्या मिशनारांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड काळजी आनी बळ देवा बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमचीं भावा भयणां भारी वावुरतात जायते पावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशांचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना तांणी आपलो भावार्थ आनी बोरवांसो सोडी नासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा हे मिसाचे बेटेंत वांटो घेतली सोगलीं तशेंच कोश्टां त्रासांनी निराशी जालोलीं आसात तांणी सोर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास तीर दवरून जियोंक मान्यवंत आग्नेलाचे मोजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोटाय मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आय बापा दयाल बापा ही मागणी तुज्या हातान आमी दवरल्या आनी तुवें आमकां बावतिस्मा वरवीं बरें कोरपरेचे परगोटणार अशूभ वर्तमान परगोटणार आमकां तुवें केल्याय तें आमचें कार्य मोगान एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें सोबगेलीपणान करूंक तुजीच कृपा आमकां दी ख्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन
Cipole Vordana Nishkolokos Dakarus Doyal Bapa Mój Mogan Tańczy vormi am kaput Doyal Bapa Mój Mogan Tańczy vormi am kaput Povitrat mea Divunie Dana amci Sonskarczak Jezusowi Amcoyun Deva kalsat avorczak मोगाल बापिनीनो म्हजी तुमची विधान सोडपूत विधार देवा बापाक मानता तसली जाल्या प्रमाण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्विस्पोर मानून घेवन दयाळ बापा तुझ्या पुतान सगल्याच्या सरवणी खातीर आपल्याकूच बली करून भेट वयलोय ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जावन उदेंतीत तावन अस्मतीक पर्यान शास्त्रां मध्ये तुझें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजी मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं ह्या मी मागता तुझ्या पुता जेजूची नांवीन आमेन. सर्विसपूर तुमची सोबी आसूं तुमची सोबी आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्विसपोरा थंय उबारता सर्विसपरा आमच्या देवाक दिन बसया अशें आमी करूंक फावो सर्विसपरा पवित्र बापा सोरपोत बेरार आनी सासणाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय आमी तुका दिन बसूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पितवेन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या समया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटा तांची सांगाता आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaranzo sorvis por tu. Sorgani sonsar, bolia tuja vojbova, un sorgi tu kazoj zoj. Sorves porace navi, jeta takazoj, un sorgi tu kazoj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोवची तेसरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतींतले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी ससणी खोराराचें रगत पातकाची बगसणी मेलच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारोतलें ह्या म्हज्या उगडासाक करात Bawartazo goto porgotuya Sumia Jesu ami hondo katya Ani hekal sitle pieta Title pauti tu voi boani sur
आम्ही तुझे मरण परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापा, सिमाव आमच्या आदारी गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते सगल्या आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरे देवाचे माई सांगाती, तिचो पती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगला त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वदोनाने आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बरी खबर मुखार बसूंक मागण्याची गरज पावतान आमकां जेजून शिकयलेले मागणे करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्रा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्याक आमी बरो भशेन रेखता. तर आमकां उदारका कुतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजदुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता रासवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती सोम्याच्या जेवणाक आपयल्या सगलीच बाकी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Gesù mogaluda kitlo moval ishtamso amche soshi disrat rauta amka samban soloita tache bogo yerkonasa sopun priti kortolo आपलो संघात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो संघात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो काकलुताची केदी व्हरती गोडसाणीचो दोर्यो तो वेचीक आत्म्या चिकटून दवरता आपल्याच रोगतान नाडोयता बापाक दिता तांकां वोपून कुरपे नेसनान नेटोयता आपलेच रोगमास तांकां कावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां कावून तांचे लागीं एक जाता जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आनी जेजू भाशेन आमकां नीज फुलीर आनी पुरगोटणार कर म्हणून मागुया प्रार्थया सर्वेश्वरा आमच्या मुखार बापा आमी घेतलेल्या सोडबुंडाराच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारान वाडत वचूं आनी हे खातीर आमचे दिसान दिसा मागण्यान आनी वावर कोस्ट आनी संतोश मोगान केल्लें सुपरपण जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन बसया आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी इश्टानो नोवेनांच्या दिसांनी कुमसार सदांचीच पुरी रेकन्सिलेशनान कपेलांत आसतली कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक कोवेतांत तुमचे सेवेक आसतले पिडेस्तांचेर मागणे दोर मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतले वावराडीचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोज कॉल मॅगझीन हांचेर आमी मानेवंत आग्नेला वरवीं सबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटा ताचे बरोबर तरणाट्याक जायती बरी शिकवण आमकां आमी दिता ते विक्रेक आमच्या ऑफिसांत तुमच्यान घेवंक येता मानेवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम कोवेदाच्या रुमान तयार केला मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान अणभवचो आमी 8 वरांच्या मिसार पिलार मिशन एक्झिबिशन हाची उक्तावणी केल्ली आसा हो एक्झिबिशन आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत उक्तो आसा तुमी वचून आमची गोंयची संस्कृताय समजून घेवची इश्टानो आमची गोंयची संस्कृताय भारताची संस्कृताय आमी जाणा जावची गरज कित्याक जायती फावटी आमचीच देशाची संस्कृताय आमी नोको आसतात आनी उपरांत कितें घडलें उपरांत जायते आमी फुडें करूंक सोदता उदाहरण कशें गेले फावटी आमच्या बिस्म
आदारी बिस्म पिलार आयलोलो आमी ताका एक गाल्लण घातलेलो आमच्या पंजाबच्या परंपरा प्रमाणे तो वायरल जालो बिस्म कितें करूंक सोदता कितें शिकूंक सोदता असो वायरल जालो कित्याक आमच्या भारताची परंपरा जायते जाणां आमी नकळत भारताची चड गजाल आमच्या गोंयच्याच दोन प्रांतांची जावं नगर हवेली जावं दमान हे आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताचे जागे तांची परंपरा जायत्यो वस्तू तांच्यो ह्या एक्झिबिशनांत आसात म्हणटच तुमी वचून पळोवचें आनी आमच्या भारताची परंपरा तुमी समजून घेवची. मोगाळ इश्टानो मानवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज मलिदा आफोन्सो अशें सांगूंक लायता आमी UK रावतात आनी हे सगळे UKन घडले. म्हजो 2.5 वर्साचो पूत सिड्रॉन ह्या वर्साच्या फेब्रुवाराचे 21 दुयेंत पडलो. सकाळीं सुमार 4:30 वरांचेर ताका बरोच जोर आयलो. जेन्ना हांवें ताका जोराची शेरो पिवंक उठलो ताचें ती पिवंक जायना जाली आनी तोंडांतल्यान फेणो भायर सरूंक लागलो. आमी ताका त्याच वेळार हॉस्पिटलांत व्हेलो. दोतोरान आमकां सांगलें केस सिरियस म्हूण आनी 2 वरां दिलीं. त्या वेळार म्हजो पूत स्थितीदा भायर आसलो आनी ताच्या रायट सायड पॅरलायज जाल्ली. ताचो जोर मातयेक आयलोलो. ह्या आकांताचे वेळार हांवें मानवंत आग्नेलाक उलो मारलो म्हज्या पुताक 2 वरां पयलीं स्थितीदान हाड म्हूण आनी ताका बरो कर म्हूण. अजाप म्हणल्यार मानवंत आग्नेलाच्या मुजतीन तो 2 वरां भितर स्थितीदान आयलो. दोतोरान ताचें CT स्कॅन केलें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ब्लड टेस्टाचोय रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. दोतोरान सांगलें फुडें ताका फिट्स पासून मारूंक शकता म्हूण पूण आयज पासून ताका कांयच जावंक ना. देवाक आर्गांव दिता आनी मानवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी उपकार आठयता आनी ताका बेगीनूच सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागता. होय इश्टानो बावार्थान केलेले मागणे आनी बावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. हांगा एक सुपुल्लें भुरगीं आसा हाफ टिकेट आसा हांगा. गेल्या नोवेनाच्या समयार पयल्या नोवेनाच्या दिसाक हे ओस्तरेन कासिल्दावाज बेतालबांदीची आपल्या दुवेक आनी जावयां घेवन आयलेली आनी बाबार्थान मागलेलें तांकां एक भुरग्याचे देणे फावो कर म्हणून. आनी आयज ह्या हाफ टिकेटीक घेवन आयल्यान तीं देवाक दिन वाचुया देवाक आर्गांव दिवया. हे वेळार आमची ते सवा आमची मागणी एकठांय करून आमी सगळीं मानवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत उबी रावन भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आमची सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार बावार्थान माग. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणित काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता वळा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोट नेवदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. सोबेसोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवीदार देवबाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन बरी खबर परगडणार तुमी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे फूड उपकार. Dagnela amcha ishta amka tu sanunaka ya pordesant amka dar sorgar taun tuzo adar he goyamche bagiche utsamola cendene Padragnelace paine halung takabagmele Padragnelace paine halung takabagmele